नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नोएडाचे सुपरटेक ट्विन टावर भुंयसपाट 3,500 किल स्फोटकां वापरून एका क्लिकार 9 सेकंदान 32 माळ्यांचो 103 मीटर उंच ट्विन टावर जमीनदोस. टावर वडयतना कुशीच्या बिल्डिंगांक मार बसूंक जायना म्हूण सगळी व्यवस्था केल्ली. टावरांची सुमार 80,000 टन डेब्री नितळ करूंक 3 म्हयने लागतले. भारतातले आज मेरेनतले सगळ्यात मोठे डेमोलिशन यशस्वी. सोनाली फोगाटेचे केसीन ड्रग्स सप्लाय करपाचे चेनीन धरिल्लो एडविन न्यूनीस कर्लीस क्लबाचो मालक नीच म्हूण ताच्या आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट. ताका धरलो ती खंय चूक. कर्लिसान पुलिसांक नेमके कितले ड्रग्स सापडला ताजेरूय आर्ग्युमेंट. म्हापशा जीएमएफसीन हे केशीन रामा मांद्रेकार आनी दत्तप्रसाद गांवकाराक 5 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. एडविनाचो जामीन अर्ज भायर मारलो. सोनाली फोगाटाचे केसीत ड्रग्स सप्लाय चेन हुस्तूंक सुरू जाल्या. ड्रग्स सप्लाय करपाचे चेनीत कर्लीस बीच शेकाच्या एडविन न्यूनीस, ड्रग्स पेडलर रामा मांद्रेकर आनी दत्तप्रसाद गांवकाराक म्हापसा जीएमएफसी मुखार आयतारा उबे केले. कोर्टान तिगांयकूय 5 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायल्या. एडविन न्यूनीसान जामिनाक कोर्टा मुखार अर्ज घाल्लो, तो भायर मारलो. ड्रग्साचे केसीत जामिनाक अर्ज खंय एनडीपीएस कोर्टात घालपाचो आसता. शेकांतल्यान कितले ड्रग्स जप्त केला ताचेरूय आर्ग्युमेंट. ड्रग्साचे खंय पॉलिथीन बॅगान घालून वजन काडिल्ले. The FIR shows that the said methamphetamine was weighed with the polythene bag. So the weight was 2.20 grams as shown in the Panchanama. Therefore the bail was moved here to say that the weight of the polythene bag cannot be considered under NDPS Act. It's not a prohibited substance, and therefore this court would have a jurisdiction to deal with the bail. The opposite party or the prosecution argued that this court would have no jurisdiction to deal with the bail because he's been booked under section 22B. So that was our overall argument with respect to the bail of Edwin, and then the order is passed rejecting our bail. A prosecution argued that since he is booked under 22B of NDPS Act, the bail will lie before NDPS court and not before magistrate. We are going to file in a NDPS court now next. एडविन कर्लीस शेकाचो मालकच न्ही, ताका कित्याक धरलो काय म्हूण आर्ग्युमेंट. They wanted to have the documentation because our claim is that he is not the owner of the Curlies. He is not a owner at all. So we do under section 25. They need to under section 25 of NDPS Act. They need to show the Curlies were managed by someone or who's the owner of this person or under whose control this place was. Now our claim is clear that he is not the owner of the place. So he's not the owner. Who's the real owner? On paper, who's the real owner? That we have filed. That we will keep for No, later. so since you are saying so since you are saying that he's not the owner. No, who's the right? actual owner No, of see, the place then? legally he's not a owner of this place. Associated to Curlies. No, not. We are saying on the paper, there's no paper to say that he owns a ownership right. So on paper, sir, who has the ownership? There's no right, sir? paper. That is what we're There's no asking. paper. Somebody would own. There's no paper. Curlies, That's what I'm right? saying. We have specific taken a ground in our bail application that he's not the owner of the. So sir, Who's the owner? You can ask prosecution. no. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सोनाली फोगाटाची केस सीबीआयक दिवपाच्यो हालचाली स्वता मुख्यमंत्री उलयलो. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर उलोवप जाला. गरज पडल्यार केस सीबीआय कडेन दिवंक मेळटा जाल्यार पळय म्हूण खंय हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला. ते प्रमाण केस गरज पडल्यार खंय सीबीआयक दितले. हे केशीची प्रत्येक लिंक उस्तितले. कोणाकूच सोडचे ना. एंटी नार्कोटिक सेल खंय एक्टिव्ह जाला. हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगाटाच्या मरणाचे केसीची सुत्रां आता हरियाणांतल्यान हालूंक सुरू. फोगाटाची फामील वचून हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळी. केस गरज पडल्यार सीबीआय कडेन दिवपाची तयारी आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताचे खंय हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाला. आतापर्यंत सगळ्या जाणांक डायरेक्ट इन्वॉल्व असलेले, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व असलेले ड्रग पॅडलर्स, हॉटलर्स ह्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केल्या. खास करून CM हरियाणा हांच्यानी मेळ्ळे पर्सनली काल फोन केलो. तांचे फॅमिली मेंबर्स तांकां येवन मेळ्ळा म्हणून सांगलें आनी खंयसरूच ह्या केसीत हयगय केली वयची ना. तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या जर गरज आसत जाल्यार CBI कडेन केस दिवची म्हणून. सो गोंय सरकार इज ओपन टू गिव हँड ओवर टू केस टू द CBI ऑल्सो. ॲट प्रेझेंट सगळी इन्व्हेस्टिगेशन्स जी आसा पळय ही कंप्लीट जायत आसा. बट गरज लागली आसत जाल्यार हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यान उलयल्या त्या प्रमाणे केस काडून आमी CBI कडेन दिवपा खातीर आमची तयारी आसा.
एकूय दोशी सुटचो ना. ड्रग्साची पुराय चेन हुस्तितले म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. एकटोय ह्या केसींतल्यान सुटचो ना. जो इन्वॉल्व आसा ह्या केसींतल्यान ते सगळे बिहायंड द बार्स वतले. त्या सगळ्यांचेर केसीस फायल केल्यो वयतले. आतां पर्यंत म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली 4 जाणांक काय 5 जाणांक आतां धरलो जाल्यार 5वो मनीस अरेस्ट जाल्लो आहा. ती सगळी लिंक आनी अशा पद्दतीचे ड्रग्सचे धागेदोरे जे स्टेटींत खंयसरी आसा ते कोणाकूच टॉलरेट केले वयचे ना. एंटी नार्कोटीक सेल एक्टिवेट जाल्या. हांगासर आमी म्हणटा की गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते ब्युटी एंड सिनीक ब्युटी ऑफ द ट्युरिस्ट हाज्या खातीर येता. त्या खातीर गोंयचो तेंच्यांनी ट्युरिस्टीक प्लेसीस पळोवच्यो, बाकीच्यो हेजो आस्वाद घेवचो, पण ड्रग्साक केन्ना थारो दिलो वयचो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. तकनिकी शिक्षण संस्था आणि उद्देगीक संघटना एकठांय आयल्यार विद्यार्थ्यांक मोठो आदार जावं येता. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन प्लंबिंग संघटने बरोबर केल्ले कबलाती प्रमाण हेर शिक्षण संस्थांनी कबलाती करच्यो. मुख्यमंत्र्यांचो उलो. इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशनाचे 51वे अधिवेशन जाले. आग्नेल पॉलिटेक्निकाक उत्कृष्ट इनाम. Technical education and industry come together, then only it helps for the students. As recently, our Director of Technical Education have joined one. We did the two. We had come to one the Plumbing Association of India and the Engineering College and did had come together to give the practical and training for all the engineering students, and also the FSSAI, the Fire Security and Safety Chapter of India, had joined for agreement with the engineering college. This is a good exposure for the students in the industrial fields. All the institutes who has come here, they do this type of engagement with the different industry association, and this is a technical world, this is an innovation, and this we are merging towards the new India. Agnel Polytechnic is awarded the best polytechnic for this year. So, a Director of Technical Education, Sri Vivek Kamath, has also awarded in this function. And other teachers among the technical education in the states, so definitely they'll take the spirit from the Vivek Kamath, and they'll definitely play the important role in the technical education. जमीन बळकावपाचे केसीन जामीन मेळिल्ल्या एकल्याच्या नावार बार्देसान कोट्यांनी रुपयाची जमीन आसा. प्रॉपर्टी सर्वे आणि सेल डिडाचे नंबर पळयल्यार जामिनार आशिल्ल्या सेड्रिक आथोनेताचे फॅमिलीच्या नावार बार्देसान 26 प्लॉट्स आशिल्ले. तातूंतले 12 प्लॉट्स थर्ड पार्टीक विकल्यात. 21,000 स्क्वेअर मीटर जमीन विकून ताणे 13 कोटी मायज जोडले. जमनी बळकावपाचे केशीत जामीन मेळिल्ल्या सेंड्रिक आंतोनेताच्या फॅमिलीच्या नावार कोट्यांनी रुपयांची जमीन आसा म्हूण प्रॉपर्टी सर्वे आणि सेल डीड नंबरा वयल्यान स्पश्ट जाता. बार्देशांत 7 गांवांनी मेळून 26 प्रॉपर्टी ताच्या नावार आशिल्ल्यो. तांची सेल डीडा प्रमाण डिटेल्स अशी. अंजुण्यात 4 प्रॉपर्टी 6,200 स्क्वेअर मीटर 3 प्रॉपर्टी विकल्यो. 4,19,87,500 रुपया मेळ्ळे. आसगावात 4 प्रॉपर्टी आसात 23,100 स्क्वेअर मीटर, तातूंतले 2 विकल्यो. 1,92,50,000 मेळ्ळे. बादे आसगांव 5 प्रॉपर्टी आसात, तातूंतली 1 विकली. 24,50,000 रुपया मेळ्ळे. कोंगुटे 9 प्रॉपर्टी आसात, तातूंतली 3 विकली. 4,38,50,000 रुपया मेळ्ळे. म्हापशा 1 प्रॉपर्टी आसा, ती विकली. कितले रुपया ताची एंट्री जावपाची आसा. नेरूल 1 प्रॉपर्टी आसली, ती विकली. 1,79,00,000 मेळ्ळे. पररा 2 प्रॉपर्टी आसली, 1 विकली. 62 लाख मेळ्ळे. पट्ट 26 प्रॉपर्टी आशिल्ली, तितूंतली 12 प्रॉपर्टी विकली. 13,18,36,500 रुपया जोड. जमीन बळकावपाचे केशीत एसआयटीन मुखेल सूत्रधार म्हणून धरिल्ले रॉयसन, मेथी आणि सँड्रिक तिगूय जामिनार मेकळे. बार्देश आणि बाकीच्या तालुक्यांनी तांणी डॉक्युमेंटाची फ्रॉडा करून कितलेशेच प्लॉट लाटल्यात म्हूण कागाळी आयल्यात. तपास चल्ला, आरोपी मेकळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बार्देजांतल्या हळदण्या गांवांत शिक्षणीक आनी धर्मीक मळार मोठे फुडारी दिले. गोंयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावाक मेळिल्ल्या कार्डिनलाचे पदमेन हळदणेचें नांव आतां संवसारीक मळार नोंद जाला.
गांवच्या पुताच्या ह्या भोवमाना उपरांत हळडणचें वातावरण पळोवंक प्रुडंटाच्या टीमीन गांवाची भोंवडी केली. First thing I must say is an Aldonkar, and so that is the first thing which draws me to him. It is a very proud moment because our diocese includes Goa, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, Sindhurg and Ratnagiri too. As a pastor, he has guided our church through troubled times and guided it well. And I'm confident that he will definitely give good inputs to His Holiness the Pope and will guide our flock. And at the time when our beloved Pope Francis elevated Archbishop Philip Neri to the cardinalate, we celebrated this event with the ringing of the church bells as well as with the firing of crackers. In fact, we are waiting eagerly for the return of our Archbishop, who is now a cardinal, and we are planning to have a Thanksgiving celebration with our new cardinal in our parish of Aldon. He still loves to be around with the children. Very simple habits. He likes. He's got very health conscious. He walks. He likes music. He likes to. Conversation is very witty. When the announcement came that Pope Francis had selected Archbishop Philip Neri to be a cardinal, we were very happy. And joy was such that he was at home that afternoon. And he said that he himself was surprised. पक्षाक गळटी गांधी घराण्याचेर फार सुरू जाले तशें काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची वेंचणूक 17 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली म्हूण काँग्रेस सांगता. आयतारा पक्षाच्या CWCन वेंचणुकेचो शेड्यूल थारायलो. अंतरीम अध्यक्ष सोनिया, प्रियांका, राहुल आनी आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग बसकेंत व्हर्च्युअली वांटेकार. ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची गळटी सुरू जातनाच परत वेंचणुकेची हवा. राज्यांनी एप्रिल ते जुलय मेरेन ब्लॉक धरून अध्यक्षा मेरेनच्यो वेंचणुको थारिल्ल्यो. गोंयांतल्यो ब्लॉक समित्यो, जिल्लो समिती आणि GPCC समिती ह्याच काळात थारायल्ल्यो. समित्यो मान्यतायेक खंय काँग्रेस कार्यकारिणी समितीक धाडिल्ल्यो. सूर पळयल्यार अमित पाटकारूच प्रदेश अध्यक्ष उरपाचो. Now regarding other states, that process going on for last 2 months, respective PRO along with APRO Aille, those new block whatever is there committee. He has taken for approval, and I think it must have been put for today's meeting, CWC meeting. District and PCC level also has been put. So once the approval comes, then we'll be declaring it. Now regarding both the district and state level, already it has been appointed recently. So basis that AICC will take a call. गांधी घराणे काँग्रेसीचो ताबो सोडूंक सोदिनात ते पळोवन एकलो फुडारी गांधीचेर फार मारून भायर सरूंक लागला. बुट्टे तारू साल्वार करून काँग्रेसीन परत वेंचणुकेचे शिनाल सोडले. काँग्रेसीचे केंद्रीय कार्यकारी समितीचे बसकेत अध्यक्षाचे वेंचणुकेचे वेळापत्रक फायनल जाले. 17 ऑक्टोबराक वेंचणूक, 19 ऑक्टोबराक खंय मतमेजणी, अर्ज भरूंक 24 सप्टेंबराक सुरवात, 30 सप्टेंबर मेरेन अर्ज. तिगाय गांधी बसकेत व्हर्च्युअल. आज आमची CWC मीटिंग आशिल्ली आणि इन दॅट फॉर आवर सेंट्रल AICC प्रेसिडेंट्स दॅट डिटेल्स आज आयल्या दॅट वोटिंग विल बी ऑन 17 ऑक्टोबर अँड रिझल्ट विल बी ऑन 19 ऑक्टोबर. भारत जोडो अभियानाविशीं सोमारा सगळ्या राज्यांतल्या पार्टी अध्यक्षांची दिल्ली बसका जाता. ते उपरांत गोंयचे CLP लिडराचो मुद्दो काडटलो म्हूण पाटकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. फाल्यां आमची एक्चुअली ऑल स्टेट प्रेसिडेंट्स मीटिंग इज देयर for Bharat Jodo Yatra. We'll be discussing separately with our AICC in charge regarding the CLP leader for the state. Ultimately, I've been telling that it will be a joint decision. Ultimately, next 4.5 years, we have to raise the voice of people of Goa, and so that how to do it, when to do it, the discussion will happen. Decision झालं म्हणजे शॉर्टलिस्ट केले ना बाबा या दोघा. There are few names. When last time Mukul Vasnik ji आयल्ले पळय, we had a discussion with each individual MLAs that day. प्रुडंटा खातीर लोकी शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सरकाराच्या स्वयंपूर्ण चवथ बाजाराक मिक्स प्रतिसाद. गावांनी बाजाराच्या पेंडलांनी महिला मंडळ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मोठे उमेदीन सामान विकूंक बसल्यात.
कांय जाणांक गिरायक, कांय जाणांक सापूच ना. शिरोड्या चवथीच्या बाजारांत जाणट्यांकूय स्टॉल. मडगांवां बशिल्ले म्हणटा दिवाळी आनी नातरांकूय अशीच वेवस्था करात. होणा मात कांयच रिस्पॉन्स ना. वेळ फुकट, श्रम फुकट. खासा रिपोर्ट. शिरोडा स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजाराक लोकांचो मिक्स प्रतिसाद. गिरायक जाला म्हाका माटोळीचे सगळे सामान सुपारी नाल नेवऱ्यो बरें जाला गे. चवथीचो बाजार म्हटला पळय तितूर तुमकां कितें फायदो जालो असो दिसता ह्या वर्सा? हय जाला जाला. गिरायक तितले ना आमचे देवपाचे इतले गिरायक जावना. हांगासर आतां लोक येता? येता अशें ना, येता म्हळ्यार थोडे घेता, थोडे सेल जाता, थोडे ना अशें. म्हाका पूण जालें गिरायक. कितें कितें हांवें मसालो केल्लो, मागीर लाडू आनी तोरण बी. शिरोड्या जाणट्यांकूय स्टॉल दिल्यात. हें एक वेगळेपण. पूण म्हाका जाल्यार हांव हॅप्पी जालां. सिनियर सिटीजनांक कोण आपयता हे म्हणून ती जाणटी जाले सो जाणट्यां फुडें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा टू बी अरावंड. तो इतलें मागता आमच्या गव्हर्मेंटान वर्सान वर्स भाशेन करची. मडगांवां बरो रिस्पॉन्स. दिवाळी नातलांकूय खंय अशीच वेवस्था करची. आमकां सॅटिस्फॅक्टरी मेळ्ळां. जे आमची मेहनत केला तेजो फळ आमकां मेळ्ळां. आनीक लोक पासून विचारतात उपरांत पासून गिरायक दिल्या जाल्यार आमी ऑर्डर करतले म्हणून. सेल बरो जाला. दिसा म्हाका 2000-2500 अशें जाला. तूं कितें दिसता आतां? बरें जालें न्ही. हो हें गव्हर्मेंटान घालूनी सगळें सेल कर जाता आनी गिरायकूय बरें जाता आमकां आतां गव्हर्मेंटान दिलें तेन्नासून. आनी अशें फुडें जावचें म्हूण मागता. दिवाळेकूय आमकां दिवचें गव्हर्मेंटान आनी जावं आतां क्रिसमस येतलो तेन्नाय मातशें कितें सेल जावपाक आमकां दिल्यार बरें जातालें. होणा मात लोकांचो सामकोच रिस्पॉन्स ना. श्रम फुकट, वेळ फुकट. गिरायक जाता आतां ह्या बाजाराक? ना जायना? जायना. तुमचे कडेन मटेरियल आहा तें अंदाज दिसाक कितले खपता? अंदाज म्हणजे काल 2 नाल्ल गेला, एक आगळाची बॉटल गेली. 2 नाल्ल एक आगळाची बॉटल इतलीच? आयज एक आगळाची बॉटल गेला. इतलेच? पण दिसभर हांगा बसून काय फायदो ना? काय फायदा होता? कुछ भी नहीं हमारा अभी तक हुआ है. बस खाली क्या है 10-20 रुपए का ही हम लोग को इतना हुआ है और प्रॉफिट जरा भी नहीं हुआ है. आज हम लोग को हुए 5 दिन से सिर्फ हम लोग आके खाली बैठते. कुछ भी बोले तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है हमारा. लॉस में ही हुए अभी. फर्स्ट दिसा आमकां वयर घातलेले. 2 दीस आमी वयर रावली पूण कोणूच येवंक नासलो त्या वाटेन म्हणून आमी हांगासर सांगून घेतलेले सकयल्या वाटेन आमकां रोड सायड मेन रोड सायडीक दिया म्हणून. पूण मेन रोड सायडीक आयच्यान 4 दीस जाले न्ही. 4-5 दीस जाले तरी हांगासर कोण पळोवन वयता मागीर येता म्हणून. पूण अजुनूय काय अशें हें जावंक सोड जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. थोड्याच लोकांचे चुकीन देशभरातल्या फुटबॉलाक ख्यास्त जावप सारकें न्ही. स्वता प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय खेळां मंत्री फिफाचे AIFF सस्पेन्शनाचेर नदर दवरून आशिल्ले म्हूण खेळां मंत्री गोविंद सांगता. फिफान सस्पेन्शन फाटीं घेतिल्ल्यान ऑक्टोबरांत भारतांत जावपा आशिल्ल्या अंडर-17 बायलांचे फुटबॉल वर्ल्ड कपाची वाट मेकळी. सर्त शेड्युला प्रमाण जातली. गोंयांतूय गेमी घातिल्ले बॅन किंवा इंडियेच्यो ज्यो मॅचीस आमच्या भारतांत जावपाक आशिल्ल्यो त्यो सस्पेंड केल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी त्या संदर्भान 1-2 दीस पयलू तें सस्पेन्शन लिफ्ट केल्ले बद्दल हांव सगळ्या फिफा ऑफिशियल्स आनी तांचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर जे आसा तांचे आभार व्यक्त करता. ज्या वेळाचेर आकस्मीक अशें हें बॅन घातलें त्या वेळाचेर आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि त्याच प्रमाणे आमचे युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेंच्यांनी हो विशय जो आसा तो सिरियसली घेतिल्लो आशिल्लो. खंयच्याय परिस्थितीन जो टुर्नामेंट भारतान भितर त्या फिफाच्या माध्यमांतल्यान जावपाचो तो एज पर प्लॅन्ड जातलो असो विश्वास हांवें प्रत्येक खेळान दाखयलेलो आशिल्लो. आनी म्हाका पूर्ण खबर आसा की जरी हे काही गोष्टी कोणाच्या चुके खातीर ताजो संपूर्ण देशा खातीर ताजी ख्यास्त जावपाक जायना आनी आमचे फुटबॉल मळाचेर जे प्रेमी जे आसात किंवा खेळगडे जे आसात तांकांय नुकसान जावपाक जायना आनी अशांतल्यानूच सुप्रीम कोर्टान इंटरव्हेन्शन जावन द एडमिनिस्ट्रेटर दे कमिटी जी आशिल्ली डिजॉल्व करून नवे जो आज 2 तारखेक जे निवडणूक जावपाचे आसात त्या निवडणूक सुरळीत जावपा खातीर जे विविध जो प्रोग्राम जो आज तांच्यांनी आयोजन केल्लो आसा खास करून जो फुटबॉल जो स्पोर्ट्स जो आसा तो जगान आनी भारताक बरेचशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल आमकां ट्युरिजम इंडस्ट्री बुस्ट करपा खातीर
खातीर तितूंतल्यान सुद्दां आमकां खूब मदत जातली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.